तलाट्याच्या रिपोर्टाचेर कारवाय केली ना म्हणून साखळेच्या मामलेदाराक शोकॉज नोटीस काढची म्हणून कांय दीस आदी हायकोर्टान आदेश दिले। आता ताच्या उपरांत पेडण्याचो मामलेदार आपण काम करता अशें दाखोवन दिवपाक लागला। उगव्याच्या थळाव्यांनी बोवाळ घाल्या उपरांत तोरशा डंप करून दवरिल्ली 600 क्युबिक मीटर रेंव मोपा पुलिसांनी सीज केली। पुलिसांनी आनवळख्या आड FIR नोंद केला। ताचो तपास सुरू आसा। जाल्यार दुसऱ्या वाटेन आयतारा राती परत रेंवकारांनी तेरेखोल न्हंयत रातची व्हडी घालून रेंव काडपाक सुरू केली। उगवेच्या थळाव्यांनी मामलेदाराच्या कानार घाल्या उपरांत मामलेदार सुवातेर पावलो। मात कोस्टल पुलीस वा पेडण्या पुलिसांचे जाय तशें सहकार्य मेळ्ळें ना म्हूण थळावे सांगतात। पुलिसांक फोन केल्यार पुलीस खंय वेळार पावलेच ना। अजापाची गजाल म्हळ्यार थंय रेंव काडटात ताचेर लक्ष दवरपाक म्हूण थंय कोस्टल पुलिसांचो आउटपोस्ट आसा। ताका खंय लॉग आशिल्ले, एकलोय पुलीस ड्युटेर नाशिल्लो। 30 ते 40 व्हडी रेंव काडटना मामलेदाराच्या नजरेक आयली, मात कांयच करपाक पावलो ना अशी परिस्थिती। रेंवकारांनी रेंव काडून सुशेगाद व्हेली म्हूण थळावे सांगतात। मामलेदार खंय 2 दिसां भितर हाय लेवल रँकिंग अधिकाऱ्याक रिपोर्ट दिवपाचो आसा। राती रेंव काडटाले तो व्हिडिओ व्हायरल जाल्या उपरांत सकाळी कोस्टल पुलिसांक जाग आयली। पुलिसांनी पेट्रोलिंग केल्या उपरांत एक व्हडें सीज केला। 5 क्युबिक मीटर रेंव आनी व्हडें धरून 2,60,000चो म्हाल जप्त। राती रेंव काडपी हेर व्हडी पुलिसांक मात चुकली। थळावे सांगता ते प्रमाण दर दिसा पुलिसांच्या आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादान बेकायदेशीर रेंव काडप चालूच आसता। ताचे हप्ते कोणाक पावतात असो प्रस्नय उपरासला। मजगतीं मुख्यमंत्र्यान सँड मायनिंगा विशीं उंचेल्या पावड्यार बसका घेतली। CRZच्या परमिशना खातीर सँड मायनिंग खंय आडकला। परवाने मेळ्ळ्या उपरांत गोंयांत कायदेशीर रेंव काडप सुरू जातले म्हूण मुख्यमंत्र्याची म्हायती। सँड मायनिंगाचो इश्यू जो आहा पयलीं CRZ परमिशना खातीर अडकला। CRZ परमिशन इट परव्यू इन द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, पण आमी प्रयत्न करता ते परमीट जाले काय तो इश्यू रिजॉल्व जातलो। प्रुडंटा खातीर ज्ञानेश्वर वरक।